बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज सद्याकाळाच्या 29व्या आयताराक आमी आसां आनी आयचो आयतार जावन हा दोर पोळगुणेचो आयतार. दोर पोळगुणेचो आयतार आमकां सगल्यांक लागू जाता, उगडास कोत्ता की आमी जेन्ना आयज मिसांग भेटून आयतार जावन हा आमी सगळे मिस्योनार जावन आसात. तशें जेजून म्हणलें जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां. तेजे भाशेन जेजून आमकां बातिजमावरी आमकां पाठयल्यात. देवाचे मिशनर कशें त्याचे तो पुरगोटूंक दुसऱ्यांक बरें तें शिकोवंक आमकां पाठयल्या. हाचे विशय जावन आसा देवाचें तें देवाक दिवं. आख्खी पवित्र सभा आयच्या दिसा विशय दोन परगोटणेचो दीस समोर पिता आनी ह्या सोमयार आमी हो विशय विचून काडला. देवाचें तें देवाक दियात. हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानांतली एक वड मॅथ्यू 22:21 मनशाचो आरंभ आनी शेवट जावन आसा देव. मनीस देवा कडसून येता आनी देवा सरची परतता. पूण आपल्या जिविताची कांय वर्सां ह्या संवसारान तो जियेता. हे संवसारी जिवीत जियेतना मनीस एक वाटेन आपलें उदारपोसना खातीर वावुरता जाल्यार दुसरे वाटेन देवाची येवजणी आनी उतरां प्रमाणें जिवंक वावुरता. ह्यो दोनूय जिविताच्यो बाजू एक सारकेपणान फुडें व्हरप कांय पावटी अवघड जाता. हेच खातीर संवसारी जिवीत जियेतना लेगीत देवाचेर पातयेवन जेवपाची गरज. अशें करून सैमीक जिवितान सैम भोंवतें जिवीत रीख घेता आनी सैमीक जिविताक सैम बावाट्या पावंड्यार उबारता. तर देवाचें तें देवाक दिवंक आनी आमचें सैमीक आनी सैम व्हरतें जिवीत दिवंक करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा समोर विणेंतल्यान आमकां मागुया. आमी पांचवड करून घेवन पातकाची तूक धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपुर्यदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुता देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपदविदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट काकूट
संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी तुमी या हे मीस बरयता आमच्या सगळ्या पिरगोजकारां खातीर तेजे भाशेन दुसरें तें आसा जेजूच्या मनाक भेटयता तेरेंस फेर्नांडीस आनी आमच्या हांवें तें पासोत आमी मागतना आमी सगळ्यांच्या हेरांच्या नेसां पासोत मागुया. मोहिमोन देवा सोर पवित्र बापा सदांच तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता राजभोग चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. इजाईस प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावंक आनी राजाचे पोट्टे सोडून उडोवंक ताजे मुखार दारांची कुंवडां उगडूंक आनी अशे दारवंटे दांपून उरोना जावंक जाचो हात ताणें गोट दवरला त्या सिरुसाक आपणे माकलोल्यांक सोर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जेकोबा खातीर म्हज्या विचून काडलोल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सोर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती तावन ओस्तोंगते पर्यान सगळीं मनशां जाणा जावचे खातीर जरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजां हातयारां दिवन आयतो करता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बॉल वळखून घेयात. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बॉल वळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेस्पराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितुमी वयर देवाक सोर गितां गायात. ताजे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पर्जांक कळयात ताची कौतीत विजमितां. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बॉल वळखून घेयात. परमेस्पूर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताजे इतलें बें दवरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणय. काणयांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बॉल वळखून घेयात. पर्जां पर्जानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बॉल वळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेस्पराक. बेटवण्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बॉल वळखून घेयात. पवित्र ताचें मंदीर सोम्यांक तुयें नोमान करात. प्रितुमीच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेस्पोर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार नितीची ताजी राजवट. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बॉल वळखून घेयात. मागीवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोमया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक
पावलू सिल्वान आनी तिमोत ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमां सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावात कोन्यांनी तुमी दाखयलो. कश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यान आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवांसो दवरून तुमी थीर रावल्यान. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान गोट आसा. देवाचे अपुरबायेच्या भावां भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यान म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोलान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. जिगजेगतल्या तारां पळय पृथ्वेर तुमी पडजळटल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दोतचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षाद्या बराबर आपल्या शिसांक अशें म्हणून ताचे शीं धाडलें. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलोयनाय. देखून तुका कोणाचीच पिडा ना म्हणून आमी जाणाव. तो तुका कितें दिसता? शेजाराक धोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून ताचें कुसडेपण ओळखून पोर्तिपाल केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात? म्हाका एक धोंडाचो नाणो दाखयात, पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून ताका विचारलें, हें रुपणें कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणो, भाग्यवन जुझेबाज आमचो गोंयचो पूत एक व्हडलो मिस्योनार जो गोंयांत ताणें काम करूं ना. श्रीलंकाचो तो जावन भाशेन व्हडल्यांतलो व्हडलो मिस्योनार जे पिडा आहलो ते सुवातेर, जे दुमाळो आहलो ते सुवातेर तो थंय वचपाक राजी जालो आनी हे भाशेन थंय दवरून पडून वेतालो. कित्याक आरावणी घाल्ली काल्विनिस्ट ह्या सरकारान जेन्ना प्रोटेस्टांट ते जावन आसले आनी क्रिस्ती दवरून पुरगोड करच्याक ते सांबाळपाक दिनासले. आनी ह्या पासत तो थंय तो वचपाक तयार जालो. आनी जेन्ना प्रितीच्या भाव भयणो ताणें तेगे बापायन एक बाकीत केल्लें
जेन्ना तो जल्मलो त्या वेळार ताणें एक नखेत्र पळयलें आनी नखेत्रा वरवीं ताच्या मनांत आयलें हो भुरगो आमच्या घोराब्यान जल्मला तो व्हडलो जातलो म्हणून. आनी ताचो जल्म जाल्लो बाणावलेच्या गांवांत आवयच्या घरान. आनी हे भाशेन तो थंय ल्हान व्हड जाल्लो ते भायर बापायच्या गांवांत सांकवाळेच्या गांवांत जाल्लो. आनी भाशेन तिच्या भाव भयणो ताच्या आवय बापाय क्रिस्ती शिकोवन क्रिस्ती भाट ताची ओळख ल्हानपणी ताका दिलो. हे शिकवणेन तो वाडलो, हे शिकवणेन तो जियेलो भाशेन. आनी हे परी ल्हानूसतान आपलें समर्पण देवाक ताणें केल्लें. आनी ह्या समर्पणा उद्देशी देवाच्या मोगान तो वाडलो, बऱ्या गुणांनी वाडलो आनी देवाच्या मोगानूय तो वाडलो भशेन. हे बारी तिच्या भाव भयणो जेन्ना ताणें आपलें समर्पण केल्लें तें देवाक, तें समर्पण नव्यान तो कोत्ता आमकां मरेक आनी गुलामपणाची चीट भरून. आनी गुलामपणाची चीट बरयल्या उपरांत ताका आदीं पयलें देवाचें आपोवणें आयिल्लें आनी देवाचें आपोवणें मानून घेवन तो ताणें यादनीक म्हण शिकोवप केलें आनी शिकोवप केल्या उपरांत तो यादनीक जालो. आनी हे परी तो मिशनर कसो वावरूंक ताणें तें येवजिलें. आनी हें समर्पण केल्लें पळय तें तो शार्तीक पावयता. आनी हें समर्पण केल्या गुलामपणाची चीट बरयल्या उपरांत तो मंगळूर गेलो. ते सुवातेर जायते लोक आहलोलो. देवाची ओळख, जेजूची ओळख ताका नासलेली आनी तो दिवपाक ते सुवातेर तो वेता. आनी वचता वेता कसो वेता, चलोवन वेता सारको. आनी थंय वचून ताका भाशेन पळयलें तांकां देवाची ओळख ना, देवाची शिकवण ना. आनी पासो दिवपा खातीर कोणूच नासलो, यादनीक नासले, कोण नासले. तांचे कडेन तो चुरलो. कांय थोड्यांक मनशां एकठांय ताणें केले, तांकां शिकयलें. ही शिकवण भुरग्यांक तशें जाणट्यांक दिवन ताणें लायली. आनी भाशेन तो लोक ही भाशेन शिकवण घेवंक पावलो आनी देवाची ओळख देवाची शिकवण ताणें घेतली. तेच भाशेन त्या तेंपार समुदाय म्हणून नासलेल्यो आनी लोकांक भाशेन सारकी ओळख नासलेली आमच्या धर्माची. हे समुदाय तो दिवपाक करपा खातीर थोड्या जाणांक ताणें भाशेन ट्रेनींग दिलें. आनी ट्रेनींग दिल्या उपरांत ताणें आनी ही समुदायाची ओळख मेळ्ळ्या उपरांत ते लोकांक ते परगटूंक लागले. मुठोवची पाजवा आसतना भाशेन आनी इस्ताण भाशेन देवाचें शिकवण तर दिवपाक आनी हे समुदाय उद्देशी देवाची ओळख वाडोवपाक हे भाशेन तजवीज घेतली म्हणून आमकां हे भाशेन ताब्यात जाता. तो तिच्या भाव भयणो आयच्या वाचपांतल्यान आयज आमी मिसांग भेटयलो आयतार वो दोर पोरगेचो आयतार आमी पाडटा. आमी सगळीं दोर पोरगोटला जावन आसा. पयल्या वाचपांतल्यान असलो संदेश आमकां मेळटा. जेन्ना लोक इस्रायलाचो लोक गुलामपणान आसलो बाबिलोनाच्या निर्वासीत जावन कितलीं वर्सां ताणें थंयसर काडली, 70 वर्सां काडली. जेन्ना ती वाट रस्त्यान चलताली तेन्ना देव तांकां शिडकायतालो आनी शिडकायपाक प्रभारी धाडटालो आनी फुडारी धाडटालो, पूण ते आयकून घेनासलें. आनी ह्या पासत ताका गुलामपण फावो जालें हे भाशेन परदेस भोगचे खातीर. आनी हे भाशेन आपली चूक उडकून गेल्ल्या उपरांत देव तांकां आपल्या गांवांत पावयता. सियरूस ह्या पातशा जावन आसलो भाशेन पेर्शियाचो राजा, ताचे वर्शी ताका सुटका मेळटा. आनी ते आपल्या गांव घरा वचून मेळ्ळ्यार खुशाल लायत ते आयले. पूण गांवचें निसणटण जालो आसलेलें. इतलेंच न्हय, ताचो देव मंदीर आसलेलो तोय निसणटण केल्लो आसलो. देव तांच्या हाती आसलो आनी देव हेच पातशा उद्देशी हे गांवाचें निसणटण जालें तें ठारार घालून ताचेर लायता. आनी हे परी ताणें तेंचे देव मंदीर कबार केल्लो पळय तो नव्यान बांदून ताका दिता. हे भाशेन 70 वर्सां ताणें प्रदेश भोंवलोलो पळय तो ताचे दिशी ताणें वळखूंक पावलें आपलें पातक, आपली चूक आनी देवान ताका बक्षिली आनी आपल्या हाशा गांवांत ताणें पावयली. हें पयल्या वाचपांतल्यान इस्रायली सांगता इस्रायलाचो देव हेरां देवा भाशेन न्हय, तो जावन आहा देवाचो भुरग्यां मनशाचो मोगाचो आनी भाशेन वाट दाखयलो तो मनीस जावन आसा. दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमी आयकता भागोवन पावलो तेसोलनिकांक बरयले कडेन तांकां वाकाणटा, तांकां ताची तूस कोत्ता. देवाचें उतर आयकूंक ते आशेताले
आनी 2 सुमान थंय ताचे मनीस आयिल्ले ताणें धाडलेले पळय ते ताका शिकोवन दिताले ते उर्बेन हाडटाले जुदेव सदां नाटकायचे आसले आनी सोल्याचे पाड घालताले तसले मनीस आसले अशें थंय ते भाशेन करूंक ते सोदताले आनी हाका जे देहाचें उतो पुरगोटून जावं पावलू जावं आनी ताचे सांगाती आसलो पळय ते रातचे राती ताका पडून वचपाक ताका आदार दिलो आनी भाशेन चालू तें जालें हो बागोवन पावल तूस कोत्ता असली आडकोडी आसतना देवान ताका हे भाशेन देवाच्या उतराक ताणें मोल दिलें देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी भाशेन ताच्या जिवितान तें देवाचें उतर रिगलें म्हणून तांचें तुस्त कोत्ता हें दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमी आयकलें तिसऱ्या वाचपांतल्यान सदांचे जेजू कोसाक लायतले मनीस हे जुदेव जावन आसलेले जुदेव हांकां प्रश्न हाडटात दोन फारी करपाचो जेन्ना रोमा सरकाराचे गुलामपणान ते आसलेले म्हणटच तांकां धोंड हारी करताले आनी धोंड तुमको बसून आसलेले ते धोंड बरो घालताले तांकां पाड घालताले आनी हे पासत हो धोंड फारी करपाक ते बिरूद आसलेले रोमा सरकाराची आज जेजू तो भितर घालूंक सोदतात आनी प्रश्न करतात जेजू जायते पाटी त्या कोसाक लायताले धर्मशास्त्र आनी फारिजेव आतांय तशें तेजे भाशेन ताका कोसाक लावंक सोदतात सरकाराचो धोंड फारी करूं येता केन्ना तो जेजू शाणें जालो आनी भाशेन शाणेपणान ताणें म्हटलें ताणें ओय म्हणूंक ना नाई म्हणूंक ना तुमचें एक नाणो दाखोवयात आनी ताणें रुपणें कोणाचें शेजाऱ्याचें आनी हें बरोवप कोणाचें शेजाऱ्याचें तशें जाल्यार शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात हे भाशेन हो जावप दिलो पळय तो ते सारकें तोंडार जेजू पडलें जो प्रश्न केल्लो तो तांचो जेजू फास मांडूंक तेच पटोवलें तिच्या भयणो हे पयलीं आमकां हो संदेश आमी घेतला आतां आमचो जबाब आमचो कितें जावन आसा अशें देव सोगटा सर्वांचो उरोंब आनी अधिकारी ज्यान मनशाक आपल्या सारकाचो रचला आनी आपलें जिवीत ताणें आमकां दिलां जेन्ना मनीस चुकता तेन्ना देव चिडकेना तो हें करिना पूण तांकां पयस करिना पूण तांकां बक्षिता तसलो देव तो जावन आसा आनी ह्या पासत हें आमकां दिश्टी पडटा सोलवणीच्या पगलान जेन्ना भोव करून जेजूच्या जल्माच्या सुमयार तेजे भाशेन जेजूच्या कश्टांच्या सुमयार जेन्ना कश्टाच्या वेळार जेजू कश्ट सोदता तेन्ना आमच्या सगळ्या पातकांचें फारीकपण तो जोडून घेता आनी बोगसोडें आमकां फावो करता दुसरे सुवातेर देव सोगटा सगळ्यांचो राजा आनी दोनी जावन आसा तो देवान इस्रायल पोरजे वेंचून काडली आनी ताका आपली पोरजा केली आनी तांकां चलोवपाक ताणें फुडारी धाडले याज्ञीक धाडले आनी दुसरे मनीस धाडले आनी भाशेन तांकां शिकोवन दितालो आनी शिकोवन दिवन ते भाशेन तांकां हे भाशेन तांकां ह्या मनशाची ह्या देवाची जाणवाय मनशांक फावो जाली तेजे भाशेन देव जावन आसा तेजे भाशेन जावन आसा भाशेन मोगाचो बापोय जावन आसा देव आमकां बापोय कसो आमकां आपल्या भुरग्यांचो मोग करता आपल्या भुरग्यांक भेगयता आपल्या भुरग्यांक तो शिकोवन दिता आपल्याच्या भुरग्यांचो तो हुस्को धास्ती काडटा हे पासत देवा विरयत आमकां सोडवण ना देवा विरयत आमकां देवाची सोडवण ना हे पासत देव जावन आसा भशेन आमचो मोगाळ बापोय कसो आदल्या कोरारान देवाक लागला एक कास लायतलो देव कसो पूण नव्या कोरारान देव जावन आसा सोमेस्तांचो बापोय मोगाळ बापोय आमचो मोग कोत्ता आमचे हुस्के कोणती तो वळखता आनी आमकां कितें बऱ्याक पडटा कितें तो आमकां दिता फकत आमी ताका वळखून घेवंक जाय तो आमचो बाप तो मोगाळ बापोय तो आमचो मोग कोत्ता तो आमचो जतन कोत्ता ताचेर आमी पातयेवंक जाय त्या भायर तो शिकयता आनी तो सांगता ते उतरा प्रमाणे आमी चलता तेन्ना खरी परी ताची भुरगीं कशीं आमी जियोंक पावतल्या तो देवा विरयत आमचें कांय करूंक जायना देवा विरयत आमकां सोडवण ना देवा विरयत आमकां बरें मेळना पूण देवाचें पातयेवपाचें देवाचें शिकणे प्रमाणे चलपाचें म्हणून
आयच्या वाटा आमच्यान आहा पासमांतल्यान जो संदेश आमी घेतला तो आमी उडकून आमच्या कोणा जिवंक बावरुया. भावार्थान देवाचें उतर आमी आयकलें वा भावार्थ आमची रावया उबी रावूं सोत मानता म्हणून. सोत मानतान देवाक, सोर पुरेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तान जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचें तें देवाक दियात हो विशय काळजान मनान बाळगून हे वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी जेजूचे नीज गोबाय जावंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रिणी आनी एक धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांग फुडें व्हरतना आनी आपले दिले मुन्यारी कोरया पाळतना आपल्या जिवितान देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुन्यारपणाचो एस आपले न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फटिंगपण पयसून देशाच्या बरेपणाचे सेवक ती जावन देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार, तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीजार गोवाय जावन आनी देवाक आमच्या जिवितान घराब्यान आनी समुदायान फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणी जेजूक परगटूंक मिसिनार कशीं वावुरतात, तर कश्टी आनी अवघड परिस्थितीन लेगीत जेजूक सदांच विश्वासी रावूंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थ्याच्या देण्याक नीज गवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सुरवीच्या मोगाळ बापा, तूंच आमचो रोसणार आनी सांबाळणार. ह्या संवसारांत आमचें जिवीचें येतना तुजें आसणें आमचें सोबें आसूं आनी आमचे सोरभोंवती आनी आमी अणभवूंक आनी ह्या वरवीं तुका मान आनी वैभव दिवंक जेजूचे नीज गोबाय आमी जावंक आमकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने, तुकाच वोगता सोर मोजे तुजेच तें कोर खाशेले. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर हांव ताकोचे. तुजो मोग पोरगोट करून शुभ खबर सगल्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने, तुकाच वोगता
सोर मोजें तुझेच ते खाशेले म्हज्या भाव भयणानो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपुरा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी केपोवीत सुबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी गाल्यांच्या देण्यांनी बोडवी तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक पेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शूद निर्मळ जावं दी. हें मागता तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूं या. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर परबेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर तान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मरेंतान जोडून घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुरो जेवण जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. जिवनांतां देवदूतां भक्तां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी म्हणटा. पवित्र पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी 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 तुका जोयसोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचोर्गी 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 तुका जोयसोय. बाप्पा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक बेचेर दी. ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. Jesu melo, Jesu jiwon जाला. Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो भक्तपणी उडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्या रोगो शेवतल्या मातसो मेस्तांक पुतात्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान बाळोय. पूण हो जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बांबणीची काकूड कर. तांकां आमच्या इश्टागोठीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुजुळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता अशी हांवकार मरे देवाची माई सांगाती चोपती बागेवन झुजे बागेवन धरून उरता आनी बागेवन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सदां सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परबेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. तुज्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशा त्रेकतां तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तें तुज्या दोन दुतां मुडलें. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी ती कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं शिकाय कोटान सांबाळ. तो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपुल्यान ती सगळीं सुभागी. उतरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कमनियांचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Moja
देवा तूं सोर बरो रोचनार म्हजो दोनी खरो सगल्या काळजान निस्मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता प्रात तुमी या सोऱ्यास्परा आमच्या बापा या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून बांडो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी बाळोशी कोर ताच्या बुरबी ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सगल्यांच्या गुटांचो अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन लोक जावंक वेतात देवाच्या मंत्रणाक जबाब दिवन आनी पवित सभेच्या नेमा प्रमाणे जॉयल फेर्नांडीस कायतान फेर्नांडीस आनी पियेदाद फेर्नांडीस हांचो आंकवार पूत जल्मला मडगांवां आनी रावता कुट्टोरी नवो वाडो आनी मारिना फेर्नांडीस लिनो फेर्नांडीस आनी साल्वासांव ट्रावासो हांची आंकवार दू जल्मल्या आनी रावता कुट्टोरे पाळे वाडो ही पयली चीट डॉमिनिक सावियो आफोन्सो गाब्रियल आफोन्सो आनी मारिया कॉन्सेसांव फेर्नांडीस हांचो आंकवार पूत जल्मला मडगांवां आनी रावता कुट्टोरे पिकेन रुंबोर्दी आनी जॉसलिन जॉयस काब्राल साल्वादोर काब्राल आनी मारिया कांदिता काब्राल हांची आंकवार दू जल्मल्या मडगांवां आनी रावता कुट्टोरे खोर्जे हांचे मदीं कसली आडकोड आहा जाल्यार आमकां येवन सांगचें आनी हे जोडये खातीर तयारी करता आपल्या लग्नाक तांचे पासत आमी मागुया हेर कोडवण्यो आयज मिसाची मांडावळ केल्या णव सरने वर्गुणाचो झोमो तांकां आमचो दिनवास आनी तेच बरोबर आमच्या तरणाट्यांनी हे मीस वितरायला म्हणून तांकां देव बरें करूं आयज 2 परगोटणे सुवाळ्यार मिशन संडे मिसावां खातीर मागुया आयज पेटयेन बॉक्सान घालता ते पयशे मिसावां खातीर वेतेले आनी कितें पयशांचो आदार तुमी दिवंक सोदतात सातोडो भर कोबरान घालून कोचेरीन तो दिवं येता सोमेस्तांचे माहितीक आनी फायद्याक जावं लग्नाच्या जावं मडनाच्या मिसा समोयी कोविड-19 लागून थोडे नेम बुदी गायडलायन्स काडल्यात नोटीस बोर्डाचेर मारलेले आसात ते तुमी वाचचे देखूनच मडना व लग्ना समोयी कोचेरींत येवन मडनाची आनी लग्नाची बारीकसाणेन माहिती काडची आनी ते चालेक लावची कोण तुमचो घरचो मेलो जाल्यार एकलोच फामिलीचो खात्रेचो मनीस येवचो दोतोराची सर्टिफिकेट बॅप्टिजम सर्टिफिकेट आनी सगळी हेर
मोन्नांची म्हायती दिवची दोग ते एक जाण येता तेन्ना एकलो एक सांगता दुसरो येता दुसऱ्या वेळार दुसरें सांगता आनी आमकां घुसपा गुंडाळाक उडयतात फोनाचेर म्हायती दिनाकात येता ते आयतारा पोरूंच्या वर्सा क्रिस्म दिवंक तरणाट्यांनी तयारी केल्ली पूण कोवीड हे पिडेक लागून तांकां क्रिस्म मेळूंक ना घोडये ह्या वर्सा तांकां क्रिस्म दितल्यो देखून ताच्या आवय बापायक आमच्या सेंट एलेक्स हॉलांत जमात येता ते आयतारा सकाळची 10:30 वाजता इगोर्जेक लागू जातल्या आवय बापायक आनी 11 वाजता कॉपेलाक लागू जातल्या आवय बापायक आतां निमाणो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत कुमयांव तुमकां वांटले आनी मागीर कुमयांवाचें गीत आतां गावूं येता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या घराब्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एका कुटीन बोललेले राणी स्वर्गार संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतेले सांडू नाका माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या